दीस बुधवार, फेब्रुवारीची 18 तारीख 2026. शिंजिसो वा गोबरासो बुधवार. पहिले मासप. जोएल प्रवादाच्या पुस्तकांतले मासप. अध्याय 2 ओळ 12 ते 18 पर्यंत. सर्वेस्पर म्हणटा, उपास करून, रुदान करून, हुस्कार सुस्कार सोडून, सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया. तुमचीं काळजां पिंजा, न्हय तुमचीं वस्त्रां. सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया, कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार, सोंसणीक आनी दयेन भरलेलो, आनी ख्यास्त लावचे विशीं तो सुरसुरता. कोण जाणा, तो आपले मन बदलीत, सुरसुरत आनी आपणा फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसत. तेन्ना तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाक अन्नबलियो आनी पिवनार्पणां भेटोवंक शकतल्यात. सियोनांत एक तुतुरी वाजया, एक उपास परगट करा, एक संभ्रमीक जमात आपया. लोकांक एकठांय करा, एक पवित्र सभा जमया. मालगड्यांक एकठांय करा, भुरग्यांक जमा करा, दुदाच्या बाळकांक पर्यंत. न्हवरो आपलें कूड सोडूं आनी व्हंकल आपलो पलंग. द्वार मंटपा आनी वेदी मदें याजक आनी मणयारी रुदान करूं आनी म्हणू, सर्वेस्परा तुजे परजेची दया कर. तुज्या दायजाक केण्ण्याक पात्र जावंक दिनाका. राष्ट्रां तांच्यो खेबडायो करिना जावं. तांचो देव खंय आसा अशें म्हणूंक राष्ट्रांक कित्याक कारण दिवचें? तेन्ना सर्वेस्पोर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपले परजेची काकुळट केली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 51 3 ते 4 5 ते 6 AB 12 ते 13 14 आनी 17. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. काकुळदारा देवा म्हजी काकूट कर. पोवकणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. धू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो, नितळ कर म्हाका पातकाच्या चिखलांतलो. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतां. म्हजें पातक सदांच म्हजे मुखार दवरतां. तुजेर, वय तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन नासलेलें हांवें केलां. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, आनी नव्यान एक धड मोन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडय नाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हज्या तन घाण व्हरी नाका. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता. तुजे सडवणेचो संतोष परत्यान हांवें भोगिसो कर. एक उदार मोन दिवन म्हाका थीर कर. सर्वेस्परा उघड म्हजें वोंट आनी म्हजें तोंड तुजी किर्तनां वाडूं. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. दुसरें मासप. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 5 ओळ 20 ते अध्याय 6 ओळ 2 पर्यंत. भावा भयणीनो, तर आमी क्रिस्ताचे दूत. आमचे मुखांत देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवी आनी तुमचे लागीं अशें विनंती करता. देवा लागीं राजी जाया. पातकाचें खत नातल्याक देवान आमचे पासत पातकाचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उदेशी
देवाचे नितिवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली. देवाच्या कामांत ताचे सहवावरडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवातावन तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात. कित्याक ताणेंच अशें म्हळां, आईन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें. सडवणेच्या दिसा हांवें तुका आधार दिलो. होसो तो आईन काळ, होसो तो सडवणेचो दीस. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. alleluia, alleluia. आज तुमची काळजां धारून करिनाकात. बकार सर्वेस्पराचो ताळो आयकया. alleluia, alleluia. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 6 वोळ 1 तावन 6 आनी वोळ 16 तावन 18 पर्यंत. जेजू म्हणालो, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीनाशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोम वाजयनाका. कपटी सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां आपलो प्रतिफळ येदुळूच मेळोन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयलेलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दिवं. तुमी मागतना कपाट्या सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनेगोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावन मागूंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां ताचो प्रतिफळ येदुळूच मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार धांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयलेलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कपट्या बरी तुमची मुखां बावयनाकात. ते आपणे उपास करतात म्हणून लोकांक दाखोवंक आपलें सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां ताचो प्रतिफळ येदुळूच मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माग आनी तुजें मुखामळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हणून गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. दान धर्म उपास मागणें करचें कित्याक? खरेंच जावन देवाक मेसवंक आनी स्वताच्या बरेपणाक. ह्या विशीं जेजूची शिकवण स्पश्ट आसा. तुका देवातावन इनाम जाय तर देवाक मात्र तें कळीत आसूं. जर मनशातावन इनामां जाय तर मनशा मुखार दाखोवन धर. इनाम कोणातावन जाय म्हणली स्पश्टतास एक व्हड पंथ आव्हान. आपणें केल्लें बरेंपण गुपीत उरलें तर कोण तो शाबासकी दितलो म्हणलें सवाल जोगतें. देव इनाम वा प्रतिफळ दितलो म्हणचो सुभावार्थ. सर्वांकी मनशान दिवची शाबासकी अधुरी म्हणून कळीत आसा. ती चड काळ बळवना. ती तत्कालीक म्हणूनय कळीत आसा. तरी मनशातावन आपल्या बरेपणाक प्रतिफळ वा शाबासकी आसोवच्या जिनोसातावन भायर येवचें सालीच न्ही. हे दिशेन दान धर्म मागणें आनी उपास असल्या भक्ती करण्यांनी गुपीतपणाची रूस साकूंक जेजू उलो दिता.
असल्यो भक्तीच्यो करण्यो पळयच्यो जाल्ल्यो देवान मनशांनी, कित्याक ह्यो देवाक मानवंक आदारच्यो करण्यो. म्हणून जेजू सांगता, तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. दार धांप आनी माथ्याक तेल घाल. भक्तीच्या सालींनी देवाची इनामां जोडूंक शर्तां ही.